मोरी आंकवारींची राणी. मोरयेक आंकवारींची राणी म्हणलें आनी एक बिरूद आसा. मोरी कुडीन आनी आत्म्यान आंकवारपण सांबाळिल्ली महान स्त्री देखून तिका हें नांव बरेंच सजता. मोरी सर्व आंकवारांची राणी. जेजूच्या जल्मा पयलें आनी उपरांतय ती आंकवारच उरली. मातेवाच्या वांजेलांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे एक आंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक ती प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. कसलें भाग मोरयेचें. आपल्याच सोडवणदाराक आनी देवाक प्रसूत जावचें. एक आदर्श आवय जावन आंकवारपण सांबाळचें. आंकवारपणाची जिणी भोव कश्टांची. कुडीच्या वडण्यां पयस करून शुद्धपणी ती जिवंक आसा. असल्या जिणयेक मोरीच एक आदर्श. आनी आज संवसारांत जायतो लोक आंकवारपणां जियेता आनी जियोंक आशेता. याजक धर्मीक भाव भयणी तिका आपलो पात्रोन म्हूण घेतात आनी मान दितात. आंकवार मोरी तसल्यांक कुडी आत्म्याचें निश्कळपण सांबाळूंक आदार दिवन दी म्हूण मागया. भोव मोगाळी माये, देवाच्या पुताक तुवें जल्म दिवन सदांच आंकवारांचे भाग देवान तुका फावो केलें. तुजी देख घेवन आज याजक धार्मीक भाव भयणी तुका आपलो पात्रोन जावन घेतात आनी सगळ्या लोकांक ती आदर्श जाल्यांत. तांच्या समेस्तांचे तुजी आशिर्वादां घाल आनी तुजी देख घेवन आमी हर एकल्यान आमच्या आत्मीक जिणयेंत नितळाय आनी निश्कळपण सांबाळूंक तुज्या आदारान आमकां पावय. भगवंती मोरये देवाचे मये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जमचे खातीर.